दीस सोमार जूनाची 29 तारीख 2026. सान पेद्रू आणि सान पावलाचे फेस्त. पहिले मसाप. धर्मदूताची कृत्यां पुस्तकांतले मसाप. अध्याय 12 वोळ 1 तावन 11 पर्यंत. त्या वेळार हेरोद्रायान पवित्र सभेच्या थोड्या संध्यांक दगधूंक सुरू केलें. जुआंच्या भावाचे जाकोबाचे ताणें शीस कापयले. ही करणी जुदेवांक मानवाली तें पळोवन पेद्रुकी धरोंकू तो फुडें सरलो. हें बेखमीर उंड्याचे परबे दिसांनी घडलें. पेद्रुकू ताणें धरण बंदेन घालो आनी ताचो पारो करूंक सोक शिपायांचे 4 पंगड ताणें दवरले. पास्क परबे उपरांत ताका लोकाहुजीर हाडचो म्हूण हेरोदीन आलोचन केल्ली. पेद्रू अशें बंदेंत बंदोबस्तेर आसतना ताचे पासत पवित्र सभेचे मागणे खळा नासतना देवाहुजीर सडात असलें. हेरोदीन पेद्रूक लोकाहुजीर हाडचो आशिल्लो त्या दिसाचे आदले राती पेद्रू 2 पारागारा मदें न्हिदून आशिल्लो. 2 सांकळींनी ताका बांदून घाल्लो आनी बंदेच्या दारवाट्या सरशीं पारे राखण करनाशिल्ले. अशें आसता एकाच साणें ताचे बगलेक सर्वेस्पराचो एक दूत उबो रावलो आनी तो आसलेलो त्या कुडांत उजवाड फांकलो. त्या दुतान पेद्रूच्या कुसाळाक थापडलें आनी ताका जागोवन म्हळें, "उठ, वेगीं उठ." तितल्यार ताच्या हाताच्यो सांकळी निखळोवन पडल्यो. तवळ त्या दुतान म्हळें, "तुजो कमर बांद आनी तुज्यो वण्यो घाल." पेद्रोन तशेंच केलें. उपरांत त्या दुतान परतान म्हळें, "तुजो शेलो पांगर आनी म्हज्या फाटल्यान ये." आनी पेद्रू ताच्या फाटल्यान गेलो. तरी देवदूतान आपणाक केलें तें एक खरी गजाल म्हूण तो नेनाशिल्लो. आपूण एक दर्शन देखता म्हूण ताणें चिंतलें. अशें ते पयलो आनी दुसरो पारो उतरले आनी शहराक पावयतल्या वाटेक तेंकून आसलेल्या लोंगटाच्या दारवाटे सरशीं पावले. तो दारवाटो आपपिंच तांकां उक्तो जालो. ते भायर गेले आनी एक गल्लेंतल्यान ते उतरलेंच तो दूत पेद्रूक सोडून गेलो. तितल्या भितर पेद्रू सैराणार आयलो. ताणें म्हळें, "आतां हांव खंडीत जाणां. देवान आपल्या दुताक धाडलो आनी म्हाका हेरोदेच्या हातांतलो आनी जुदेव लोकान म्हाका करी जै म्हूण येवजिल्ल्या त्या सर्वांतलो ताणें म्हाका सोडयलो." देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 34 2-3, 4-5, 6-7 आनी 8-9 पर्यंत. श्लोक. सगळ्या अनवरा आकांतांतलो सर्वेस्परान म्हाका निवारलो. सर्वेस्पराक हांव सदांच दिन वाचतलो. ताची अर्घां स्तुती खळा नासतना म्हज्या वंटाचेर आसतली. सर्वेस्परा वरवीं म्हज्या आत्म्याक वडवीक मेळटा. हें आयकून दुबळ्या धाकट्यांक संतोश जावं. श्लोक. सगळ्या अनवरा आकांतांतलो सर्वेस्परान म्हाका निवारलो. म्हजे सोवे मेळोवन सर्वेस्पराची कीर्त गाजया. एका ताळ्यान आमी सक्कट ताचें नांव वंदिया. सर्वेस्पराक हांव मेळोंक गेलो. तो म्हाका आयकलो आनी आयकून सर्व म्हज्या कश्टा अनवरांतलो ताणें म्हाका निवारलो. श्लोक. सगळ्या अनवरा आकांतांतलो सर्वेस्परान म्हाका निवारलो. ताचे दोळे लावन रावतात ते संतोषभरीत जातात. ताची मुखामळां लजेन केदींच भावानान. कश्टांतल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली आनी सगळ्या अनवरा आकांतांतलो ताका निवारलो. श्लोक. सगळ्या आकांता अनवरांतलो सर्वेस्परान म्हाका निवारलो. ताच्या भक्तां भोवारी वेडो घालन सर्वेस्पराचो दूत तांकां राखता सांबाळता. साकोन पळया, सर्वेस्पर कितलो स्वादीक गोड. ताच्या गोपांत आसरो सोदता तो मनीस खरोच सुभागी. श्लोक. सगळ्या आकांता अनवरांतलो सर्वेस्परान म्हाका निवारलो. दुसरें वाचप. सान पावलान तिमोथीक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वाचप. अध्याय 4 वोळ 6-8 पर्यंत आनी 17-18 पर्यंत.
प्रितीच्या, हांव आतां म्हाका बली कसो भेटोवचे स्थितीर पावलां. हांवें वेसो वेळ लागीं पावला. म्हजें झुजू हांव बरें झुजलां. शेवट पर्यंत म्हजी धांव हांव धांवलां. म्हजो भावार्थ हांवें सांबाळला. आतां नितीवंतपणाचो मुकुट म्हाका तयार दवरलेलो आसा. हो मुकुट नितीचो मनसुबेदार म्हणटात तो समी त्या निमाण्या दिसा म्हाका दितलो. म्हाका मात न्ही, ताच्या येण्याक अत्रे गूण आसलेल्या समेस्तांकी तो दितलो. पूण समी म्हजे बगलेनूच रावलो आनी ताणेंच म्हाका घटाय दिली. देखून हेर जातीच्यांनी कान दिशे म्हजे मरिफात सुवार्ता संपूर्ण तरान परगट केली. अशें सिंहाच्या घासांतलो हांव बचाव जालो. सर वायटांतलो आनी की समी म्हाका निवारतलो आनी आपल्या सर्गीच्या राज्यांत शाबीत व्हरून पायतलो. ताका ससनाच्या ससनाक महिमा जावं. आमेन. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. उद्गार. आलेलुया, आलेलुया. पेद्रू वा खडाप तूं, आनी ह्या खडपाचेर म्हजी धर्मसभा हांव बांदतलो, आनी पाताळाचे दारवाटे तिचेर जैत व्हरूंक शकचे नात. आलेलुया, आलेलुया. शुभवार्ता. सामातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता, अध्याय 16 वळ 13 ते 19 पर्यंत. उपरांत सेजारेया फिलिप्पी नांवाच्या प्रांतांत येवन पावल्या वेळार जेजून आपल्या शिसा लागीं विचारलें, मनशापुताक लोक कोण म्हणटात? तांणी जाप दिली, थोडे तो स्नानदत्तार जुवो म्हणटात, हेर थोडे तो एलिया म्हणटात, आनी हेर तो एरमिया वा प्रवाद्या पैकी एकलो म्हणटात. तवळ जेजू तांकां विचारी, पूण तुमी हांव कोण म्हूण म्हणटात? सिमो पेद्रून जाप दिवन म्हळें, तूं क्रिस्त, जिव्या देवाचो पूत. तवळ जेजू पेद्रूक म्हणालो, भागी तूं सिमाव, योनाच्या पुता, कित्याक हें तुका उगडापें केलें कोणी मनशान न्ही, बगार सर्गीच्या म्हज्या बापान. हांव तुका सांगतां, तूं पेद्रू म्हणजे खडाप, आनी ह्या खडपाचेर म्हजी धर्मसभा हांव बांदतलों, आनी पाताळाचे दारवाटे तिचेर जैत व्हरूंक शकचे नात. हांव तुका सर्गीच्या राज्याच्यो सावयो दितलो. जे कितें संवसारी तूं आडवरतलोय ते सर्गी आडवरलेलें जातलें, आनी जे कितें संवसारी तूं सोडयतलोय ते सर्गी सोडयलेलें जातलें. देवाचें उतर हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. आयची सुवार्ता जेजूची वळख आमकां दिता. तो ताच्या शिसांक लोक आपणाक कशें वळखता म्हणले सवाल विचारता. शिस वेगवेगळ्यो जापी दितात. पूण सिमाव पेद्रू देवाच्या स्पिरितान भरोवन म्हणटा, तूं क्रिस्त, जिव्या देवाचो पूत. पेद्रू जेजूक क्रिस्त देवान धाडलेलो म्हणून वळखता. जेजू पेद्रूक ताच्या भावार्थाक पुगारता आनी म्हणटा, तूं पेद्रू म्हणजे खडाप, आनी ह्या खडपाचेर म्हजी धर्मसभा हांव बांदतलों. पेद्रूक हें एक जबाबदारेचें मिसांव जावन आसलें, जेजूच्या पाटलावदारांची बुन्याद जावचें. हाचो अर्थ कितें? जेजू मेस्सिया, देवाचो पूत आनी सडवणदार, भावार्थ देवाचें देणें. हे आमकां जेजू कोण म्हणून समजूंक कुमक करता. पवित्र सभा जेजूची शिकवणूक आनी ताचे पाटलावदारांचे भावार्थाचे बुन्यादीचेर बांदून हाडल्या. आमकां पेद्रूची देख घेवंक जेजूस क्रिस्त म्हूण वळखूंक आपयलां.